ग्रीन गोवा फॉरवर्डान पर्वरे वॉल पेंटिंगाचो उपक्रम दवरिल्लो. 5 ते 15 वर्सांची कितलीशींच भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. भुरग्यांनी पेंटिंगांतल्यान ग्रीन गोवाचो संदेश दिलो. भुरग्यांबरोबर पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेय भुरगो जालो. पेंटिंगाच्या निमतान भुरग्यांनी बरोच घोस्त काडलो आनी बशिल्ले कडेन लोकां मेरेन मार पावलो. This is a Goa Forward initiative to motivate the children of Goa to express their views and to create a mural that depicts green Goa. Goa Forward also makes a commitment to plant about 100,000 coconut saplings in and around Goa. This is one of our many initiatives to create green Goa and to create a spirit of green Goa. सव्वी राष्ट्रीय ग्रामीण खेळा सर्त 21 आनी 22 मायाक फातोडेच्या नेहरू स्टेडियमार जातली. सर्तीत सुमार 22 राज्यांतले 1200 खेळगडे वांटेकार जातले. कराटे, बॉक्सिंग, कबड्डी, जुडो, हँडबॉल, आट्यापाट्या, खो खो सारकिले 23 खेळ ह्या सर्तीत जातले. The national championship of the rural games are happening this time in Goa. The 6 nationals is happening in Goa at the Pandit Jawaharlal Nehru Stadium, Fatorda. तो आमी भायलो ग्राउंड भितर तांकां रावपाचे बी जे कितें आसा पळय तांकां भितर रूम्स केल्या. त्या भायर जे कोण लोकांक ते आमचे पार्टिसिपंट्स आसा अराउंड 1200. This is what we have got on record as of now is 1100 something participants have registered. सो स्टेडियमान 300 लोकांचो बंदोबस्त जाता. सो आमी बारीक बारीक भायर आनी खंय हॉटेलां अशी तशी करून टीम प्रमाणे आमी म्हणजे एक आतां समज गुजरातच्यान टीम आयल्या तांकां एक कडेन दवरल्या आनी कोणाक आनी एक कडेन दवरल्या अशें तशें करून आमी तांची सद्या वेवस्था करतात. आतां गेम्स आर ऑन 21st and 22nd. सो वॉट एवर फुडें कशें कितें समज आनी वाडलो नंबर तांचे आमी बंदोबस्त करतले आनी सद्याच्या परिस्थितीन आमकां बरो एक उत्स्फूर्त प्रतिसाद 22 स्टेट सध्या 22 स्टेट्स भारतीय ग्रामीण खेळ संघाचा मुख्य उद्देश की ग्रामीण स्तरावर या खेळाचा सर्व खेळाचा प्रचार व प्रसार व्हावा या माध्यमातून आम्ही सर्व या खेळ संपूर्ण भारतातील 22 राज्यामध्ये ह्या संस्थेचं काम सध्या सुरू असून कराटे, किक बॉक्सिंग, कबड्डी, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, कुस्ती, थ्रोबॉल, ॲथलेटिक्स, जुडो, हँडबॉल, व्हॉलीबॉल, कुंफू, स्टेक टकराव, टेबल टेनिस, तायकांदो, योगा, आर्चरी, आट्यापाट्या, खो खो, नेटबॉल, रस्सा कस्सी आणि स्केटिंग या 23 खेळाच्या राष्ट्रीय स्पर्धा होत्या. ई बायक आनी ई रिक्षा गोंयांत पावल्यो. आयतारा डॉट कंपनीन ह्यो गाडयो पणजी लॉन्च केल्यो. ह्यो ई गाडयो खंय सध्या फक्त कमर्शियल वापरापुरत्यो. कंपनी खंय हॉटेलां, कुरियर कंपन्यांबरोबर होम डिलिव्हरी खातीर टायअप करतली. कसलेंच इंधन नासतना बॅटरीचेर चलपी ह्यो गाडयो पर्यावरण फ्रेंडली. गाडयांचें मोल 60,000 ते 2 लाखां मेरेन. This has been an ideal attempt of this infrared company to come out with a unique vehicle
vehicles which run on power, on electricity. Vehicles which do not require either petrol or diesel. And therefore, for a place like Goa, for a tiny state like Goa, which we are always worried about, keeping it green, keeping it clean, I think our dream of keeping Goa green and clean, or making it cleaner and greener, would be best achieved if we start using these vehicles which neither give smoke, because they don't require either diesel or petrol or kerosene, and moreover, they don't make any noise. हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाच्या वेबसायटीरय लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.